Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 धन्यवाद यीशु, प्रभुलाभ यीशु, स्तुति यीशु, महिमा यीशु, आराधना यीशु, जय जय यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया. भाऊ-बहिणींनो, आज आम्ही सम्यक मान करच्या रंगा साव देव आमच्या मध्ये असा पवित्र मंदिरांत साव आज या सुबीतल तरीचेर आमकां वर्तो अभिमान आनी संतोष कित्याक आमचो देव पवित्र. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आमचो देव पवित्र आनी त्या पवित्र देवास थंय हांवें आनी तुमी पवित्र जावंक तो आपयता. आमचें जिवीत पवित्र जाय कीर्तनकार म्हणटा णव आनी नव्या कीर्तनांत सर्वेस्पोर राजवट चलयता. लोक तरतरतात. केरुबांचेर तो बसला. पृथ्वी खामता. सियोनान तो सर्वेस्पोर व्हरतो. सगळ्या राष्ट्रा वयर तो श्रेष्ठ. तुज्या वर्त्या आनी भयंकर नांवाची ती स्तुती करूं. खरेंच तो पवित्र. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देव आमचो पवित्र भाव भयणीनो आनी आमी हांव आनी तुमी देवाच्या पवित्र हातांनी रचलेली रचना आमी. देवाचो स्वास आमचे भितर आसा. देखून आमचे कूड आमचें काळीज आमची सगळें जिवीत इतलें मात्र न्ही हांवें आनी तुवें जिवचें तें घर आनी आमी जिवचो जागो आज आमी आराधन करचें देव टेंपल पवित्र जाय कित्याक सर्वेस्पोर देव तें वस्ती करता हांगासर. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तर या पवित्र देवाच्या संगत म्हणांत आमी थोडो वेळ करसया. इजाया प्रवादीक इजाया प्रवाच्या पुस्तकात सो आमी पळयता एक दर्शन ताका मेळ्ळें आनी ह्या दर्शनांत देवाक तो पळयता. देवाचें पवित्रपण पळोवन तो सगळो शिरे सोंपता आनी म्हणटा देवा हांव मेलो मू ह्या पवित्रपणा मुखार हांव हें पातकी मेळ्या वंटाचो मनीस हांव म्हणटा जिजया प्रवादी. आनी देव ताका एका उज्याच्या केंडांत ताच्या वंटांक दाखोवन दवरता. मेळ्या वंटाच्या मनशां तो नितळ करता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भाव भयणीनो हांव आनी तुमी मेळ्या वंटाची मेळ्या काळजाची मेळ्या मोनाची मेळ्या कुडीची मेळ्या आत्म्याची भविश्य आमी जावन आसा. एक न्हय तर आनी एक तरान आमी सुकोवन पडल्या. आज तो सोमी जो इजाया प्रवादीक दिश्टीक पडलोलो त्याच देवाचो पूत जेजू क्रिस्त पवित्र आमकां केलेलो आज आमचे मदें आतां हांगासर येता. त्या सोम्यातय आमी पवित्र जावया. आमचे मेळे वोंट आमचे मेळे मन आमचे मेळे काळीज मेळे कूड आमचो आत्मो सगळो नितळ करया आनी देवा ती आमी पवित्र जावया आनी आमच्या घरा वचून जिणी पवित्र करया कुटाम पवित्र करया. ह्या खातीर देवाची कृपा मागया दिंबेर पडया आनी सोम्याक आमी आराधन करया. येया भजन करया येया भजन करया बापाक पुता पवित्रत्या येया भजन करया येया आराधन करया.
भजन करया ये या भजन करया या भजन करया या भजन करया ये या भजन करया ये या भजन करया या भजन करया या भजन करया पापाक भूताक पवित्रत्या ये या भजन करया ये या आराधन करया ये या आराधन करया पापाक भूताक पवित्रत्या ये या आराधन करया सोम्या जेसू पवित्र देव तूं ह्या संवसारांत तुझें पवित्रपण घेवन आयलोय सोम्या संवसार पातकी खोटो मेळ्ळो संवसाराच्या कोणशा कोणशांनी बरलो काळो पातक सो काळोक खोटेपण सो काळोक सोम्या धांवडांक तूं पवित्र देव ह्या संवसाराक आयलोय सोम्या तुझे पवित्र देवा मुखार आमी पातकी सोम्या आमच्या जिवितांत आमी केल्ली खोटेपणां आमची ती पथकां आमच्यो अस्कतकायो आमची खोटी चिंतनां आमच्या कर्तुवांची मेळेपणां आमच्या जिवितांत आमी आदरल्यो वायट संगती आमचे ते असले वायट ते हांव गणो सोम्या हें सकड घेवन तुज्या मुखार आयल्या पवित्र सोमी तूं ह्या संवसारांत देवान आयलोय सगळो संवसार पवित्र करच्याक सोम्या सिमोच्या घरा ती मेळ्ळी म्हूण चिंतली पातकी स्त्री आपल्या पातकाचें वजें घेवन तुज्या लागीं आयले सोम्या आनी तुवें तिका पवित्र केलें तिच्या कुडीची तिच्या आत्म्याची हर एक पातकां धुवन काडली सोम्या तुवें तिका शुद्ध केलें पवित्र केलें सोम्या मनशाकुळची पातकां तूं धुवन काडताय ह्या उंड्या रुपार आसाय जेजू आमचे सांगता त्या खातीर जेजू आमी हो थोडो वेळ तुजे मुखार करसूंक आयल्या सोम्या आमी मेळ्या संवसारांत जियेता पातकी संवसारांत जियेता खोटेपणान भरल्या संवसारांत जियेता सोम्या आनी ह्या संवसाराच्या खोटेपणान आमचे आत्मे आमचे कुडी मेळ्यो जाल्यात सोम्या तुझ्या पवित्र हाजीरपणांत वड थोडो वेळ करचो न्हू आमची जिणी आमची कूड
आमचो आत्मो, आमचें मन, आमचें काळीज, आमचें जिवीत, आमचें कुटाम नवें करूंक सोम्या आमी आस येता तुजें पवित्रपण आमची ती वाळून दी सोम्या आमकां नितळ कर आमकां पवित्र कर आमचें जिवीत नवें कर आमी तुका आराधन करता येया आराधन करया येया आराधन करया पराक्लिता पवित्रज्ञा पराक्लिता पवित्रज्ञा येया आराधन करया येया आराधन करया पराक्लिता पवित्रज्ञा पराक्लिता पवित्रज्ञा सरपोडून आराधन करया सरपोडून आराधन करया सरपोडून आराधन करया सरपोडून आराधन करया येया भजन करया येया भजन करया येया भजन करया येया भजन करया बाबा कृता पवित्रज्ञा येया भजन करया बाबा कृता पवित्रज्ञा येया भजन करया 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 भजन करया येया भजन करया हालेलुया 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 गोपी देवा दळभरज देवा हालेलुया गोपी देवा हालेलुया 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 पवित्र गारता नुसती गरजा देवा मनशा पवित्र करताय हालेलुया 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 बुशा भाऊ बहिणीनो मोइशे देवा लागीं गेलो निर्गमन ग्रंथात 33 अध्याय 18 आमी पळयता 18 मोइशेन म्हळें दया करून म्हाका तुजी महिमा दाखय देवा मोइशे म्हणालो दया करून देवा तुजी महिमा म्हाका दाखय मोइशेक देवाचें पवित्रपण पळोवंक आशा जाली तुजी महिमा दाखय म्हणालो तो देवाच्या सरशी तो गेलो
आनी कितें जालें आनी ताणें जाप दिली देवान हांव म्हजो सगळो परजळ तुजे मुखल्यान उतरून वचशें करतलो हांव म्हजो सगळो परजळ तुजे मुखल्यान वचशें करतलो सर्वेस्पर म्हणलें म्हजें नांव तुजे मुखार हांव परगटतलो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. परत म्हणटार म्हणटा देव जाका दया दाखोवंक म्हाका खुशी आसा ताका हांव दया दाखयतलो जाची काकुळट करूं म्हाका खुशी आसा हांव ताची काकुळट करतलो प्रेज द लॉर्ड Praise the प्रेज द Lord. लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. पूण ह्या भाव भयणीनो देवाची पवित्रताय मयशे पळोवंक आश येता आनी देव म्हणटा मयशे हांव म्हजी काकुळट दाखयतलो म्हजें पवित्रपण काकुळट दाखोवचें म्हजें पवित्रपण मनशांक दया दाखोवचें तसलें नाश करचें तसलें न्ही आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें म्हजें मुखामळ तुज्यान पळोवंक जावचें ना कित्याक म्हाका पळयल्लो कोणूच जिवन पुरसोना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. म्हजें मुखामळ पळयल्लो कोणूच जिवन पुरसोना पळय आतां कितल्या पुरबाची उतरां तूं म्हाका पळोवंक शकचो नाय भाव भयणीनो आमी देवा मुखार पळया कांय नाही आमी देवाच्या पवित्रपणा मुखार आमी जिवंक शकना तर आमी कशें चिंतचें आमी मस्त जाणां चिंता कोण आमी बरीं मनशां आमी भाग्यवान मनशां हांव मिसाक येता हांव मागण्याक येता हांव तेर्स करता हांव अशें करता कुटुंबांत भक्तीपण आदारता सगळें आमी म्हणूंक पुरो पूण देव कितें म्हणटा म्हजें मुखामळ पळोवंक तुमकां तांगचें ना देवाच्या पवित्रपणा मुखार आमचें पवित्र कांयच न्हय आमी भाग्यवान जावंक जाय देवाचें पवित्रपण आमी बगीचय तर आमचें जिवीत नवें जावंक जाय आनी मुखार म्हणटा परत सर्वेस्पर पळय हांगा म्हजे कुशीक एक जागो आसा तुवें कडपाचें रावंक जाय आनी म्हजी महिमा उतरोवन बससर हांव तुका कडपाचें कांचींत घालतां म्हजी महिमा उतरोवन वससर तुका कडपाचें कांचींत घालतां आनी हांव उतरोवन वससर म्हज्या हातान तुका लिपयता म्हज्या हातान तुका लिपयता उपरांत म्हजो हात काडटा तेन्ना तूं म्हजी पाठ पळयतलय पूण म्हजें मुखामळ तुका दिसचें ना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. वय बाबा भयणीनो आज देव आमचे सुमी आमच्या मुखार आसा ह्या पवित्र देवा मुखार आसा हांव आनी ह्या देवाचें पवित्रपण म्हाका पळोवन म्हाका आनी तुमकां आमकां कोणाक जावचें ना देखून देव आमकां आज एक घडी पर आमच्या कालतेपणाच्या कांचीन घालतलो आनी थंयसर आमी देवाची महिमा उतरोवन वससर आमी खंडीसांनी ताका पाठ करतले हांव उपरांत आमकां देवाची पाठ आमी पळयतले हांव म्हणजे देवाची पवित्रपण आमचेर तें पडटलें आज आमी पवित्र जावया भाव भयणीनो देवा मुखार आज पयलीं आमी कालते जावंक जाय हरी एकलें आमी आमचें जिवीत कालतेपणान वळखून घेवया आनी कालतेपणान देवाक आमी अर्सिया आमचो देव पवित्र आनी देवाचे पवित्रपणा मुखार आमी कांयच न्हय त्या देवाक आमी सकड आराधन करया तुमची जाप आमी तुका आराधन करता आमी तुका आराधन करता सर्व मान फावो जाल्ल्या मोगळा जेजू आमी तुका आराधन करता सर्व स्तुती आनी होगलाप फावो जाल्ल्या मोगाळ जेजू आमी तुका आराधन करता सर्व पवित्रपणान भरुल्ल्या मोगाळ जेजू
आमी तुका आराधन करता सर्व भाग्यवंतपणान भरिल्ल्या मोगाळ जेजू आमी तुका आराधन करता सर्व गौरव आणि मान फावो जाल्ल्या मोगाळा जेजू आमी तुका आराधन करता दैवीकपणान भरिल्ल्या मोगाळा जेजू आमी तुका आराधन करता सर्व महिमेन भरलेल्या मोगाळा जेजू आमी तुका आराधन करता सर्व नमस्कार फावो जाल्ल्या मोगाळा जेजू आमी तुका आराधन करता पवित्र सत्यान भरून पिडेस्तांक गुण केलेल्या मोगाळा जेजू आमी तुका आराधन करता तुझ्या पवित्रपणा मनुष्याची पातकां धुवन काडिल्ल्या मोगाळा जेजू आमी तुका आराधन करता तुझ्या पवित्रपणान मनशांनी पातकाची वसो आनी कथां धुवन काडलेल्या मोगाळा जेजू आमी तुका आराधन करता तुझ्या पवित्रपणान मनशाचे काळजां परिवर्तन केल्ल्या मोगाळ जेजू आमी तुका आराधन करता तुझ्या पवित्रपणान मनशांत कुटुंबांत आनी घरांत आनी जिणेंत नवेपण हाडिल्ल्या मोगाळा जेजू आमी तुका आराधन करता तुझ्या पवित्रपणान मनशांनी एकामेका मोगान जियोंक कारण जाल्ल्या मोगाळ जेजू आमी तुका आराधन करता तुझ्या पवित्रपणान मनशाची पातकां बक्षिल्ल्या मोगाळ जेजू आमी तुका आराधन करता तुझ्या पवित्रपणान तुझ्या अमोलीक रक्तान मनशांक नितळ केल्ल्या मोगाळ जेजू आमी तुका आराधन करता तुझ्या पवित्र अवतारान संवसारांत येवन संवसार पवित्र केल्ला मोगाळ जेजू आमी तुका आराधन करता आज या वेदीचेर या इगर्जेंत उंड्या रुपार पवित्रपणान आजार असल्या मोगाळ जेजू आमी तुका आराधन करता या उंड्या रुपार रावून पवित्रपणा मनशाची मागणी आयकोनच्या मोगाळ जेजू आमी तुका आराधन करता तुझ्या मोगाळ पवित्रपणान मनशाची दुखां पासून दूख निवारच्या मोगाळ जेजू आमी तुका आराधन करता तुझ्या पवित्रपणान मनशाची हर एकल्याची सोलवणेंतल्यान वयर काडून जैत दिवच्या मोगाळ जेजू आमी तुका आराधन करता तुझ्या पवित्रपणान निराश जाल्ल्या काळजांक आनी मनशांक बरवशान भरच्या मोगाळ जेजू आमी तुका आराधन करता अस्को जाल्यार आमकां तुज्या पवित्रपणान घटाय दिवच्या मोगाळ जेजू आमी तुका आराधन करता जेन आमच्या जिवितांत आमी बरवसो उगडायल्या वेळार जिवोस बरवसो आमकां दिल्ल्या मोगाळ जेजू आमी तुका आराधन करता तुझ्या पवित्र कुटुंबाक त्या पवित्रपणान आमच्या फिरगजेची आनी सगळ्या पवित्र सभेंतले कुटुंबां नवी करच्या मोगाळ जेजू आमी तुका आराधन करता मनशांक खोटेपणांत लियेतल्यांक तुझ्या पवित्रपणा वरवीं तुज्या पांयां तणी हाडच्या मोगाळ जेजू आमी तुका आराधन करता आमी सगळ्यांनी आमची पातकां रडोवन आनी परिवर्तन जावन एक नवें जिवीत जियोंक आमकां कृपा दिवचे मोगाळ जेजू आमी तुका आराधन करता भाव भयणीनो आमचो देव पवित्र आनी ह्या पवित्र देवाच्या संगातपणांत असले आमी सगळे पवित्र जाता त्या देखून ह्या पवित्र देवाक आमी अर्सिया देवाशी पवित्रपण वागणया आमचो देव पवित्र केदळा आमी स्तुती करता त्या देवाची आमची जिणी पवित्र जाता देखून किर्तनकार म्हणटा सर्वेस्परा तुमच्या देवाक नांव हाडा सर्वेस्पर तुमच्या देवाक मागणा तुज्या पांयासान आमकां सरपडा कित्याक तो पवित्र आनी आमची स्तुती देवा मुखार ती पावता परत तो सांगता सर्वेस्परा आमच्या देवाक मागणा ताचे पवित्र पर्वत आमकां सरपडा सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र तर आमी आतां सक्कड ह्या पवित्र देवाची स्तुती करया आनी ताचे मुखार आमचें पवित्रपण ताचें पवित्र म्हणून वळखून घेवया देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता 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 म्हजो जीव आस्था पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या म्हजो जीव
जीव आस्ता पर्या तुझ्या राजाक पावता पर्या सोनिया तुझ्या राजाक पावता पर्या सोनिया तुझ्या राजाक पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझं मोख करता देवा तुझी स्तुती करता तुझं मोख करता दैविक शब्दानं स्तुती करता सगळ्या सत्तेनं हांव गायता दैविक शब्दानं स्तुती करता सगळ्या सत्तेनं हांव गायता तुझो जीव आस्ता पर्या तुझ्या राजाक पावता पर्या तुझो जीव आस्ता पर्या तुझ्या राजाक पावता पर्या सोनिया तुझ्या राजाक पावता पर्या सोनिया तुझ्या राजाक पावता पर्या जेव्हा बरी हांव स्तुती करता दाविदा बरी हांव आज नाचता स्तुती करता जेव्हा बरी हांव स्तुती करता दाविदा बरी हांव आज नाचता जेव्हा बरी हांव स्तुती करता दाविदा बरी हांव नाचता तुझो जीव आस्ता पर्या तुझ्या राजाक पावता पर्या तुझो जीव आस्ता पर्या तुझ्या राजाक पावता पर्या सोनिया तुझ्या राजाक पावता पर्या सोनिया तुझ्या राजाक पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझं मोख करता 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 हालेलुया 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 देवा हालेलुया हालेलुया देवा पवित्र देवा तुझी स्तुती करता तुका दान करता देवा करता महिमा तुझी प्रगट तुझी हालेलुया देवा हमस महिमेवंत उत्तम पवित्र देव स्वर्गा संसार दल बनस ध्वनी देवा तुझ्या पवित्र मंगल हम तुझी स्तुती करता देवा तुका अर्घ देता हालेलुया 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 उभी रावया. पवित्र देव आमचे लागी उलयता. देव मोइशा लागी उलयलो आनी तसो देव आज आतां तुमचे कडेन आनी म्हजे कडेन उलयता.
त्या देवाची पवित्र उतरां आमी आयकुया. हर एक उतार आमच्या काळजाक लागूंक जाय. हर एक देवाच्या उतरान आमच्या जिवांत ती सकत वाळोवंक जाय. ह्या कुडीन खंयसर मेळ्या आसा, खंयसर पातकाचें कूस आसा, खोटेपण आसा, सगळें त्या देवाच्या उतराच्या सक्तीन काण उडोवंक जाय. अत्रेगान हें उतरां आमी आतां आयकुया. लेवीतांच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्वरान मोइशेक म्हणलें, इस्रायली तांचे सगळे सभे कडेन उलोवन तांकां अशें सांग, पवित्र जाया, पवित्र जाया, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. तुज्या काळजान तुज्या भावाचो द्वेश करिनाका. तुज्या पेल्याची सूख उक्त्यान दाखोवन दी. हे परी तूं ताका लागून अपराध वंसो नाय. तुज्याच लोकांच्या भुरग्यांचें पारीकपण घेनाका आनी तांचे विरोध काळजांत राग दवरिनाका. तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. हांव तो सर्वेस्परो. देवाचें उतर हें बुशया. भावां भयणीनो, तुमच्या घरा बगलार ह्या इस घराच्या कंपाउंडांत तुमी रूख झाडां, फुलां झाडां वा फळांची झाडां लायल्यान गे. हांव चिंता लायल्यान गे. कितें आशेतात त्या फळांत तुमी रुखात? बरीं फळां आशेतात न्ही गे. कशी आंब्या रूख आमी सुशेन काट आंबो मेळत जाल्यार तुमकां सोंसता गे. बरी सशी लावन ते पट्टू फळां येती जाल्यार सोंसता गे. काल जाता आमकां, काल जाता बेजार जाता न्ही गे. कित्याक रूख प्रेयच्या नामन आमी कालें करता क्रेक काडून उडयता न्ही गे. तुमकां बेजार जाता न्ही गे. म्हाकाय बेजार जाता. जर एक रूख आनी झाड, एक रूख वा झाड आमी लायिल्लें तातूंत बरें फळ मेळना, आमकां राग येता, आमकां बेजार जाता, काडून उडयता, कातरून उडयता न्ही गे. तर देवा कितलें बोगाचें. आमकां देवान रचल्यान पवित्र पुस्तक स्पश्ट सांगता आमी देवाच्या हाताची रचना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. आमी देवाच्या हाताची रचना. आमी ऑर्डिनरी नाही, सामान्य नाही, देवाच्या पवित्र हातांनी जाल्लेली आमी. देवाचो पवित्र स्वास आमचे भितर आसा. आनी आमी जर तर मनशां देवाच्या हातांत जमी रचलेली पवित्र जायना तर देवाक कितें बोगात. जर आमचें जिवीत खोटें, जर आमी पवित्र म्हणचे तसली वायट आनी खोटीची न्ही जियेता, जर तर बरें फळ दिवच्या ह्या रुखाचेर राग, द्वेश, अहंकार, गर्व, वडपण, स्वार्थ, मोसोर, निंदा असलें भरल्यार आमच्या देवा सोंसत गे. आमच्या देवाचें काळीज दुकानांक गे. आवयो आनी बापयो तुमी आसात हांगा. आवयो आनी बापय, तुमच्या भुरग्यांनी कांय बरें वर्तन करीतल्या वेळार तुमकां दुखता.
इस्कॉलांत लेक्चर या हेडमास्टर प्रिंसिपल आपोवन धाडटा तुमच्या भुरग्या विशयान तुमकां बेजार जाता. आमच्या भुरग्यान तशें आसूंक नजो आसलें. ह्या थोडी बोटी आमचो भुरगो बरो प्रिंसिपाल समाना म्हणून कितलीं आसात. केल्ली सूख भुरग्यान तरी सूख कोणाची प्रिंसिपालाची. म्हजो भुरगो बरो म्हजें भुरगें बरें तो प्रिंसिपल ती टिचर समाना. आमचे ती हास्य मस्त पुढे पळया आमचे कोठे पण जर अशें आमकां एक भुरगीं आमची बरी जायचें आमकां आयकोंक मेळचें. आमच्या भुरग्यांनी बरें जायचें एक्सेलिंग जायचें. आमच्या भुरग्यांनी बरें मार्क्स काडचे. आमच्या जर आमी आवय बापूय आमच्या भुरग्यांनी अशें जाय म्हूण आशेताव जाल्यार आमच्या देवान म्हजें ती आनी तुमचें ती कितलें आशेचें. आमकां देवान कितली अपुर्बायन रचल्यांत एक अपुर्बाचें स्थान दिलां. म्हाका एक पाद्रपाचें स्थान दिलां आनी तुमकां थोड्या आवयांचें स्थान दिलां. थोड्यांक सिस्टरांचें स्थान दिलां. थोड्यांक टिचरांचें स्थान दिलां. थोड्यांक गुरकाराचें स्थान दिलां. थोड्यांक बरें एक मर्याद मनशाचें स्थान दिलां. एक सेवेचें आमकां देवान पळया दिलां हें स्थान. आनी जर आमी त्या स्थानार आसून आमी बरीचीं चियेना आमच्या देवाक कितलें दुखता. देव सांगता सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र आनी तुमी पवित्र जाया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तर कशें आमी पवित्र जावचें. कितें आमकां पवित्रपणाक आडकळ. दुसरो वांटो मेळच्या वाचपांत आयकलो पवित्रपणा कितें आडकळ. तुज्या काळजांत तुज्या बाबाचो द्वेश करिनाका. सर्पा लागीं केळोंक जाता. आग्या लागीं केळोंक जाता. कित्याक सर्पा कडेन कालें आसा. तो कोंस मारीत जाल्यार कालें आसा वीक आसा. आग्यो कोंस मारीत जाल्यार वीक आसा कुस्तो. तो गायी कसो न्हिद येता. हांवें एका पिरगेजांत आसलो एका भयणीक तो आग्यो सोंपलो. तेसो गाय गुणून तो जायना. तो कुसोन आसता. भाव भयणी पळया देवाचें उतर सांगता तुज्या काळजांत द्वेश दवरिनाका. द्वेश म्हळ्यार वीक पॉयजन. पॉयजन द्वेश तो पॉयजन भितर आसतना तुज्या भावाक तुका पळोवंक जायना. तुज्या भयणीक पळोवंक जायना. हें द्वेश वो राग वो कितें करता म्हळ्यार तुका त्या मनशांतल्यान पयस बसोवंक लायता. त्या मनशाचें तोंड पळोवंक तुका जायना. तूं मनशांतल्यान पयस वताय. तूं उलोवंक जायना. तुका आनी एकल्या कडेन फ्री भितर बंदड आसात. टायट डावन म्हणटा भाव भयणीनो पळया देखून सांगता भावाचो भयणीचो द्वेश करिनाका. हें तुका आडकळ पवित्रपणाक. तुज्या काळजांत राग दवरून रावताय तुका पवित्र जावंक जायना. तुज्याच लोकांच्या भुरग्यांचें बारीकपण घेनाका. तांचे विरोध काळजांत राग दवरिनाका. आमकां राग दवरूंक जायना. आमी एक घडी बरो माथेवाच्या वांजेलांत गेल्यार आमकां आनी एक मेट मुखार आमकां सांगता तुज्या पेल्याचो मोग कर. तुज्या दुस्मनाचो द्वेश कर अशें तुमकां सांगलां. पूण हांव सांगता तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा. पवित्रपण म्हळ्यार कितें देव पळया सांगता तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा. तुमकां दग दिलेल्या पासून मागा. तुमचो राग करतल्यांक वचून बरें स्मायल दिवन गूड मॉर्निंग म्हणा.
कसो आसाय कशी आसाय म्हणा पयशे वचनाकात. कित्याक देव कितें करता आपलो सूर्यो बऱ्यांचेर आनी कोट्यांचेर एका सतरान वत्ता. बाजाल फिरगजीन कितले जण बरे बागेवंत आसात, कितले जण कोटे आसात म्हूण म्हाकाय गोत्तो ना तुमकांय गोत्तो ना. आमी जावं पुरो तांचे मदें तुमी जावं पुरो, पूण आमचें राज सकाळीं सुर्याचें वत पडोवना गे. कोणाचेर पडोवना? सगळ्यांचेर पडलां वय गे. देवान कांय पार्शेलिटी केल्या गे ना. सकाळीं दीस सगळ्यांक देवा दिला देवान. थोड्या दिसां आदी पावस येयलो सगळ्यांच्या घरा पडला, भाग्यवंताच्या घरा मात्र पडोना, सगळ्यांनी पडला. देवाचें उतर सांगता जशीं तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात तुमी, देखून तुमचो मोग करतले सो मात तुमी मोग करता कितें प्रतिफळ तुमकां मेळटा. देखून आमी भाव भयणीनो राग द्वेश आमी सांडी जाय. आमी जर देवाच्या पवित्रपणान जीव खुशी व्हरता आमी राग द्वेश सांडी जाय. कोलोस्से घरां बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल सांगता पळया देवान विंचून काडलेली तुमी. कोलोस्से घरां तिसरो अध्याय वाक्य 12 देवान विंचून काडलेली तुमी. सक्कड आज ह्या आराधनाक आयिल्ली आनी कोण ह्या आराधनांत ऑनलायन भाग घेता सक्कड देवान विंचून काडलेली तुमी. देखून तुमी पवित्र आनी ताच्या मोगाची. तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची. देवाक तुमचे राग ना, देवाक मुजिरी राग ना. सक्कड आमकां देव आमी देवाक मोगाची पवित्र. देखून कनमळाचे दयाळाचे दीनपणाचे मोवाळाचे सुस्निकायेचे काळीज आमकां आसूंक जाय. राग येता काडूंक जायना. सुस्निकाय ओडणी राग येता 2 दिया म्हूण बगता मोरो दी नाका आसूं दी. सुस्निकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोंसून व्हरा, एकामेकाक दुरसूंक कारण आसा. पोर म्हळाय अशें म्हाका पोर अशें केलाय ओडणी तरी हांव तुका बक्षितां. एकामेका बक्षिया आनी तुमकां सोमयान तुमकां तुमी दिता तें बक्षाने सोमयान तुमकां दिलां तें बक्षाने तशें जावं. पूण ह्या शेगुणा प्रसड तुमचें तें आसूंक जाय मोग आनी तो तुमकां सांपण करता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. भाव भयणीनो हें देवाचें उतर अपूर्वाचें आमी नियाळ करया. देवा कडेन आमी मागया सोमया आमकां पवित्र कर. ह्या घडये आमचें जिवीत देवा मुखार हाडया. सगळें आमचें जिवीत देवा मुखार हाडया. एक घडी भर आमी कितल्या संगतींनी आमचें जिवितांत आमी पवित्रपणी आमचे जिवच्या बदलाक आमच्या काळजांत वायट राग द्वेश जिद्द खोटेपणो आमचें ती भरलां. आमी देवा कडेन सक्कड बक्षाने मागया आमी देवा सोमया आमकां पवित्र कर. सोमया आमकां बक्षी. सोमया आमचें जिवीत नितळ कर. आमी केल्ले सुखी आमकां तूं बक्षी. आमचें जिवीत पवित्र कर. आमचो तूं मोगाळ पवित्र देव. तुका राग ना सोमया. तुवें कोणाचेर राग करूंक नाय, कोणाचेर द्वेश दवरूंक नाय, कोणाचेर रागें काडूंक नाय, कोणाकून पयस वचोंक नाय, कोणाची पार्शियलिटी करूंक नाय. सोमया तुवें सगळ्यां कडेन मोगान सुरलोय. तूं सगळ्यांक आपडलें, सगळ्यांच्या घरा गेलोय, पातक्यांच्या घरा गेलोय. सोमया तुका कोणाचेर राग नातुरलो. सोमया आमकां तुजे बरी कर, आमकां तुजे बरी कर. सोमया आमकां पवित्र कर. आमी देवाची कृपा मागया आमकां समर्प्या त्या घडये. सरकारी संसार भरला
सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच सर्वेस फुलाचे नावी येता ताकाच सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच. या घडी आमी सोम्या कडेन सांगया तुमची साप सोम्या आमकां नितळ कर. सोम्या आमकां नितळ कर. आमच्या सर्व काळजाच्या मेळेपणांतले सोम्या आमकां नितळ कर. आमच्या पेल्याती असल्या रागांतले सोम्या आमकां नितळ कर. पेल्याती आमचे आमी दवरल्या द्वेशांतले सोम्या आमकां नितळ कर. हेरांती आमचे ती आसच्या कुश्ट्या चिंतनांतले सोम्या आमकां नितळ कर. आमी केल्ल्या सर तिच्या पातकांतले सोम्या आमकां नितळ कर. आमच्या काळजांत आमी केल्ले सर्व वायट संगतींतले सोम्या आमकां नितळ कर. आमच्या कुडींतच्या सर्व मेळेपणांतले सोम्या आमकां नितळ कर. आमच्या आत्म्याच्या मेळेपणांतले सोम्या आमकां नितळ कर. कुटुंबा जिविताच्या मेळेपणांतले सोम्या आमकां नितळ कर. सामाजिक जिविताच्या मेळेपणांतले सोम्या आमकां नितळ कर. पवित्र सभेच्या कुटुंबा जिविताच्या मेळेपणांतले सोम्या आमकां नितळ कर. नितळ आमकां कर सोमिया निर्मळ म्हाका दवर संदोसार तुजे सरशी आमी येता स्तुती तुजी सदा गाता महिमा तुजी गायता. मागया भाऊ बिन या घडये पवित्रपणा खातीर मागया संसाराच्या पवित्रपणा खातीर मागोंक जाय. आज आमी पयल्लें पवित्र सभेच्या पवित्रपणा पासत मागया. वर्सां परे रिपोर्ट पळोवन आसलो विऑन TV आनी ह्या रिपोर्टांत हांवें आयकलें येदोळशेर सगळ्या संवसारांत कातोलीक समर्थू श्रेश्ठ या हायेस्ट संख्याचो धर्म जावन आसलो पयल्या स्थानार आसलो आनी आतां आनी एक आयला धर्म देवाचेर पत्यनातल्याचो आनी वो दुसरें स्थान घेता. पयलें स्थान घेता आतां दुसरें स्थान कातोलीक क्रिस्तांव. तर संवसार खंय वता देवाचेर पत्नी न पयस जाल्या आनी ती वर्दी सांगता हांचे पैकी चड संख्या युवसनाचो. आजकालची युवसनां देवाचेर पत्यनात आनी कितें जाता ह्या वरवीं जिवीत म्हणलें कशें जिवेत म्हणलें जालां संवसारी स्वरुपाचें जालां. खाजरी जिवन सक्रामेंत घरसनान लिव्हिंग टुगेदर खंयच्याय कोणा कडेन कादर दिबेत कोणा कडेन सोडयेत केदाळे सोडयेत 16 वर्सां जालीं कोणा आवट जियेत. फ्रीडम देवाची बॅनां संवसार खंयसर वेता. मागया भाव भयणीनो मागया संवसाराच्या पवित्रपणा खातीर नैतीक मौल्यां उरच्या खातीर शेगूण उरच्या खातीर बरी जिणी जेवच्या खातीर कुटुंबां उरच्या खातीर आज कुटुंबां उरनात न्ही. आमी मागया देवा कडेन सोम्या जेजू तुवें रचलेलो संवसार सोम्या तुवें रचलेली तुजी भुरगीं आज तुजे तोंड पयस वेतात. एक बापय एक आवय आपल्या भुरग्याक जल्म दिता पूण केदळा सोम्या ती भुरगीं तूं म्हजो बापय न्हय तूं म्हजी आवय न्हय म्हणटात तांचे काळीज कुडके जाता सोम्या. आनी आयचो संवसार तुजे वरवीं जाल्लो तुवें रचलेली रचना म्हणटात सुद्दां आमी तुका नेणाव आमी समजता सोम्या तुजी ती बोगणां संवसार तुका नेगार करता
संसार कुशालाच्या वाट्यान येता संवसारी ददोसकाय आज मुख्य जाल्या पयशे आस्तपती संवसारी कुशालाय मुख्य जाल्या सोम्या फातकाच्या वाटेन संसार येता नोयाच्या काळार जाल्ली बरी खोटेपणांची असो संसार तुवें बुडतो गोल धाडून नाश केल्लोय सोम्या आज तुकाय राग येता भुंयकां बी जातात आवर येता आजकाली नैसर्गिक दुरांतां सोडून येतात कित्याक तुजें काळीज रडता सोम्या सोम्या हे मनशाकुला बक्षी पवित्रपणान जिवंक तांकां सकत दी सोम्या कोण तुजे तान पयशे येता सोम्या लागीं हाड पवित्र सभेक सोम्या बळादी कर म्हण तुजे लागीं मागता हांव आनी तुका समर्पिता हांव जेजूच्या नांवान बापा ही मागणी करता हांव तुका जेजूच्या नांवान बापा ही मागणी करता मागया भाव भयणीनो पवित्रपणाचो संकेत जावन देवान पवित्र मनशांक विसरून काडले परावाद्यांक विसरून काडले देवाचे मनीस ते देवाचें उतर तांकां परगटोवंक तांकां देवान काम दिलें आनी आज आयच्या संवसारांत देवाच्या मनशाचो तत्वार दिसून येता कोणाक देवान आपयलां तांचे ती भाग्यवंतपण उणें जावन येता संवसारी जिविताचें आकर्शण सोडून येता जावं दी बिस्पो जावं दी याजक जावं दी धार्मिकां संवसाराची कुशीन तांचें आकर्शण सोडून येता पातकी गूड तांकां पयस व्हरता संवसारी जिविताचें आकर्शण तांकां बोलयता मागण्याचे याजक आनी धार्मिकां उणी जावन येतात सोम्या जेजू असल्या याजकांक धार्मिकांक गवळ्याक आमी तुका समर्पिता हांव सोम्या पवित्रपणाची सकत आनी संकेत जावन आसच्या आमच्या याजकांक गवळ्यांक आनी धार्मिकांक आमकां सोम्या घट कर अस्कत आसल्या आमकां बळवंत कर सोम्या तुजी कृपा आमकां जाय तुजी सकत आमची ती वाळशी कर सोम्या पवित्र भाग्यवंत याजक भाग्यवंत गवळी भाग्यवंत धार्मिकां संवसाराक उजवाड आनी पृथ्वीचें मीठ म्हूण तुवें सांगलाय सोम्या पवित्र कर आशिर्वाद घाल सक्कड याजकांक पासत गवळ्यां पासत आनी सर्व धार्मिकां पासत सोम्या विशेष रितीन आमी मागता पवित्रपणान तांकां बर सोम्या रागतांका तो रागतांका सोम्या रागतांका तो रागतांका सोम्या एक दीस सगळेकडेन तोलाचे संगीत रागतांका तो रागतांका सोम्या सोम्या जेजू कडेन मागया कुटुंबां खातीर आमची कुटुंबां जस्कल जाल्यात कुटुंबांनी मागणें उणें जालां भाग्यवंतपण ना थोड्या दिसा आदीं एकली भयण म्हाका आपल्या कुटुंबाचो एक व्हिडियो धाडटा एक बापूय इश्टांक घेवन घरा मजा करता भुरगीं ल्हानशीं भुरगीं पळयतात ते हामाल पिवणे घरांत असलें अपवित्रपणू आनी ही भुरगीं ल्हानशीं भुरगीं तांचें जिवीत बी पिड्ड्यार करतात ही आवय बाप कोण कोण देवाच्या वाटेर सुकल्लीं कुटुंबां सोम्या तुवें दिल्लें पवित्रपणाचो संकेत एक आवय पवित्र सोम्या एक बापूय पवित्र आनी त्या आवय बापूयांनी भुरग्यांक भाग्यवंतपणाच्या वाटेर व्हरी जाय जाल्यार सोम्या आमची कितलीशीं आवय आनी बापयो सोम्या वायट वाटेर चलून आसात पवित्रपणाचे वाट सोडनो अपवित्रपणाच्या वाटेन चलता सोम्या आमी तांकां तुका समर्पिता सोम्या जेजू आमची कितली युवा आसना तुका तुजी ता पयस वेता सोम्या मिसा घेवंक नाका तांकां मोबायलाचेर अश्लील संगती सोम्या तांच्या जिविताचो वांटो जाल्यात वायट इश्ट गती सोम्या
हायस्कुलांत तसं फ्रेंडशीप सुरू जाता जिवीताचे विबाड जाता सोम्या तांचे जिवीत विबाड जाता वायट आनी खोट्या संगतींक बोलतात ड्रग्स आनी अमाल पिवण्यांक बोलतात आमची कुटुंबां देसवाड जाता सोम्या आमची कुटुंबां तुका समर्पित हांव सोम्या आमची कुटुंबां पवित्र कर सोम्या आमच्या घरांनी मागणें सोम्या मागण्याचो स्पिरीट तुज्या उतराची सगत वाळून दी सोम्या आमची कुटुंबां पवित्र कर म्हण मागता हांव कुटुंबान म्हज्या घरान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या घरान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं सगळ्या संवसारा खातीर मागया खंयच्यो संगती वायट आनी खोटेपणाच्यो संगती संवसारांत आसात मागया तांचे खातीर त्यो आळवून दीत राजकीय क्षेत्रांत तांची खोटेपणां सोम्या तुजे मुखार दवरता हांव संवसार आज कुड्डो जाला सोम्या पयशे आस्त बदीक म्हणून संवसार कुड्डो जाला अधिकाराच्या फाटल्यान संवसार वचून कुड्डो जाला सोम्या तुका मान जाता वायट भ्रश्टाचार लॉस खोटेपण आनी कितें सगळें अनैतिकतापण सगळें बरोवन गेलां सोम्या असल्या संवसारा तुका भेटून दिता हांव हाचे मदीं जेजू आमच्यो गरजो आमी समर्पित हांव आमच्या कुटुंबा खातीर मागता हांव आमचेच खातीर मागता हांव कश्टांत असल्या भाऊ भयणी कडेन तांचे खातीर मागता हांव एक भयण सोम्या आपणा दुबय हे बरें काम मेळच्या खातीर मागता जेजू ह्या भयणीक एक बरें काम मेळ अशें कर सोम्या एका भयणीक एक ट्युमर जालां डाक्टर मेजर ऑपरेशन जायतें म्हणटा ऑपरेशन नासतना हे पिडा गुण तुमच्या खातीर ती भयण मागता सोम्या तिची काकूळट कर सोम्या एकल्याक एक मस्त फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स आसात ते परिहार जावंक न्ही बरें काम मेळोंक ते मागता सोम्या जी काकूळट कर एक भयण कॅन्सर पिडेन वळवळटा तोंडान नुस्तें फोड पडल्यात खावंक जेवंक कश्ट जाता सोम्या तिची काकूळट कर तिका गूण कर हे मी म्हणले भयण सोम्या तिची एक आंगड आसली विकोन वचोंक बरें आम्हालाक मागता आनी तिचो भुरगो बरो जावंक मागता सोम्या तांची काकूळट कर एकल्याक एक बांय काडूंक आसा तो बरें उदक मेळो मागता सोम्या त्या बांयत बरें उदक मेळ अशें कर एक आवय तिच्या दोगांय भुरग्यांक बरी सेरेक मेळोन कुटुंबान सेटल जावं मागता त्या आवयच्या अक्कला समजून घे सोम्या आशिर्वाद घाल त्या तरणाट्यांचेर आनी एकलो तरणाटो ताका बरी सेरेक मेळो मागता सोम्या ह्या तरणाट्याच्या मागण्या आयक सोम्या रापायल म्हणलो भाव तुजी कुंकली आनी शेण आनी की गूण जायना मस्त कश्ट जाता सोम्या ताका आपड बरो कर एक भयण तिच्या घराचें काम सबार तपा नंतर बरें जाल्यार बरें जातना आखेर जाल्यार अर्गां दिता सोम्या अर्गां आनी ओगलाप जेजू तुका तुवें केल्ल्या त्या बरेपणाक एका कुटुंबांत एक केस दाखल जाल्या आनी मस्त कॉम्प्लिकेट जाली एक केस राजकीय प्रभावान तूं पडला ह्या केसीन बरें जातना इत्यर्थ जावन सुटका मेळो मागता सोम्या एक भुरगो 1 वर्स 3 म्हयन्याचो ताका बरो जाल्ल्या खातीर तशी आवय बापूय अर्गां दिता जेजू तुज्या बरेपणाक अर्गां आनी ओगलाप तुका सोम्या जेजू एका भावाची कोर्ट केस हियरिंगाक आयिल्ली पोरुसू ते बऱ्या तरान बेगीन परिहार जायशें कर सोम्या बेगीनच बरें तीर्प मेळोन हे परिहार मेळोवन दी एक भाव आपल्या उडासाची सकत पाटी मेळोवंक मागता आनी ताच्या पुतान आनी सुनेन तांकां दोगांयकी बऱ्या तांचे उतर प्रायर बऱ्या तरान पळोवंक मागता सोम्या तांची बिरमत पाव एक भयण आपल्या पती खातीर मागता तो पियेता आनी गम्मत करता इश्टां संगी भुरग्यांक सोमा पळयना परिवर्तन जावंक मागता सोम्या ती भयण तुजें मागणें आयक जेजू एक भयण कुंदापुरतोन बैल्या गांवांत एक बरें काम मेळच्या खातीर मागता सोम्या एक बरें काम तिका मेळशें कर एक भयण कुंदापुरतोन कॅन्सर पिडेन वळवळटा डाक्टरान आनी चान्सीस 25% ना म्हणा तरी पूण बाबार्थान तुजे लागीं मागता सोम्या तिकाची काकूळट कर तिका सोसूंक बळ दी करपा
बहीण दोतोन एक भयण आपणाक हे बरी सिरीक मेळो मागता सोम्या हे बरी सिरीक म्हणून सेटल जावंक तिका आशिर्वादीत कर. बेळगांव जावन आपल्या अध्यात्मिक कुशींत एक उदासी गूण करच्या खातीर आनी आतां पाहिजे गांठी दोन गूण करच्या खातीर एकलो मागता सोम्या जी काकुळत कर. एका भावाचें चेस्ट कंजेशन उणें जावन कोंकणी गूण जावं आनी काळजाची पिडा गूण जावंक मागता सोम्या तुजी सकताची ती वाळून दी. एकलो ब्लड रिपोर्ट आनी चेस्ट एक्सरे सारकी मेळोवंक आनी हेचेर मारिशस वचोंक मायग्रेशन लेटर मेळोवंक मागता ह्या तरणाची काकुळत कर जेजू. बोंदेलन बाटाची कॅन्सराची पिडा गूण जायशें कर सोम्या आनी कुडीचें नेत्मी सकत ताका लाभशें कर. बोंदेलच्या एका भयणीचो पांयाक जाल्लो गाय गूण जावंक आनी चलोवंक जावचे बसत तिची कोंकणी रावंक आनी पिडा संपोवन गूण जायशें सोम्या तिका आपड आनी आशिर्वादीत कर. एक भयण तिच्या कुटुंबात जिवितांत आनी काजार जिवितांत समाधान मेळोवंक मागता. प्रत्येक तरान तिच्या पतीन तिका समजून घेवंक आनी तिचें मानसीक टेन्शन उणें जावंक मागता जेजू तिका आपड. एका कुटुंबात समाधान मेळोवंक आनी त्या घरच्या दादल्यान आनी एका स्त्रियेची इश्टागत सोडून कुटुंब बरें करन समाधानान जीव मागता सोम्या ताची काकुळत कर. सरेश आनी जास्मीन बचपे जावन जेजू एखाद्या जिवितांत भुरग्याचें देणें आशेतात सोम्या तांकां एक भुरग्याचें देणें फावो कर. एका भयणीची कोर्ट केस आनी की लांबता आनी जायते सोडून गेल्ल्या पती तावन पर्यार मेळोवंक ही भयण मस्त कश्टार आसा अत्रेगन आसा सोम्या ही केस बऱ्या हातान नित्या तिका पर्यार मेळोस कर. डेनियल म्हणलो 1.5 वर्साचो भुरगो कॅन्सर पिडेन कश्ट जाता सोम्या त्या ल्हानशा भुरग्याक जेजू ही कॅन्सर पिडा ताच्या हातून कान उडय जेजू कुटुंबाची रडोन मागता तुजे लागीं बरो कर सोम्या ताका. सिरसितावन येयल्यान आपलो रिपोर्ट बऱ्या हातान ती कॅन्सर पिडा गूण जावचे पासत मागता सोम्या तिका बरी कर. गोंयांत हांव आसुंता म्हणल्या भयणीक जेजू एक बरें काम तिच्या पतीक मेळोवंक मागता त्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल बरें काम मेळशें कर. आनी एका कुटुंबांत एका घरच्या वडिलान वायट इश्ट सोडूंक आनी बरी जिणी जिवंक घरची जबाबदारी बऱ्या हातान सांबाळूंक मागता सोम्या तांची काकुळत कर. एक भयण आपल्या पती खातीर मागता ताणें आपल्या पतीनीक समजोवन काणी घेवन कुटुंबाचे बिजनेस वयर रडोवंक सहकार दिवचें कर सोम्या परिवर्तन कर ताका. एका भयणीक 22 तारखेर प्रेग्नन्सी टेस्ट आसा आनी तो पॉझिटीव रिपोर्ट मेळोवंक सोम्या ती मागता बरो रिपोर्ट मेळशें कर आनी एक भुरग्याचें देणें फावो कर. बोंदेल आयडा म्हणल्यार भयणीक सोम्या बॉडी स्टिफनेस जाता गूण कर सोम्या ह्या पिडेतावन तिका सुटका दी बरी कर. 2 जाणांक पार्किन्सन पिडे वरवीं कश्ट जाता 2 भाव सोम्या ह्या पार्किन्सन पिडेतावन तांकां सुटका दी. एका भावाक पांय दूख आसा दावो पांय बोवाळनांतले बरी जाता सोम्या ह्या पांयाची गूण जावन सोम्या ताका पांयान बोळ येवची बरी कर. सोम्या जेजू हे सर इरादे आमी तुका भेटयता आमची कुटुंबां तुका भेटयता आमचे कश्ट तुका भेटयता आमची अस्कतकाय तुका भेटयता सर्व दानी पसत मागता सोम्या ह्या आराधनाक आमकां कुमो करचे सकट दानीचेर आशिर्वाद घाल. दिवान म्हूण टीव्हीच्या मालकाचेर जे कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल ताजे शिबंदेचेर आशिर्वाद घाल. व्हिडिओ बघपी म्युझिकांच्या भावाचेर आशिर्वाद घाल जेजू. हे आलता सोबयल्ल्या धन भयणीचेर आशिर्वाद घाल. कुमोकर चारी एका भाव भयणीचेर आशिर्वाद घाल जेजू. आमच्या दैवी कामरा संस्थाक तुका भेटूच दिता हांव जेजू. आमी करची मुखार करूंक अशी यात्रेक पयना बऱ्या हातरान चलोवंक हर एक यशस्वी कर जेजू. तुजी सकत आमी मागता आमच्या मिसांवान तुजो आशिर्वाद मागता. निंबेर पडया सोम्या कडेन मागया देवाची पवित्रपण म्हणून दी. आमी देवाची स्तुती करया ह्या घडी आमच्या हात वयर घालून स्तुती करता आसतना देवाची पवित्र सकत आमचे देव म्हणटा सक्कड आमी स्तुती करया. हालेलुया 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 सक्कड सोम्याची स्तुती करा. सोम्या गुला मारा आमचो देव पवित्र आमच्या देवाचे पवित्रपण आमचे देव म्हणटा. आमच्या कुडी आनी आत्म्यांत सोम्या तुजी सकत वाळून ह्या घडये सोम्या जेजू सर तरची पिडा गूण कर पवित्र गूण सोम्या ती पवित्र कर आमची ती गूण तुझे तेंपल सोम्या आमची पातकां खान उडय आमचो राग द्वेष खान उडय मेळेपणान ते आमकां सुटका दिवचे जो हर एक आमची तुज्या आमी रक्तांचे जो हर एक आमची कुटुंबां नितळ कर
आशीर्वादित कर जेतो हालेलुया 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 जीसस 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 मैं आज दाश गाज तो जी सगन जी मालिश गज हालेलुया हालेलुया प्रार्थूया हे देवा विचे सक्रमेत घाल तुझ्या कष्ट जोबडा असतो आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणी सफळचं दान तुमचे देमी बुगी सरको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तनाक आम्ही मान करूंक दयान आमकां पव कर आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूच्या नावी